कामगार युनियन जिंदाबाद, कामगार युनियन जिंदाबाद, कामगार युनियन जिंदाबाद, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारी मांगे पूरी करो। आज सगळे म्युन्सिपालिटीचे जे वर्कर्स आहा लेबर आहा ते स्ट्रायकाचेर गेल्ले आसा कितें कारण आहा की स्ट्रायकार गेले? आमचो एग्रीमेंट एक वर्स पयलीं काबार जालो आनी आमी नवो एग्रीमेंट घाल्लो पूण नवो एग्रीमेंट आतां एक वर्स जालें तें कांयच उत्तर दिनाशिल्लें मदीं एकदां मिटींग घेतली आनी आमी एक एमावंट डिसायड केलो आनी मेडिकलाक कितें 1000 रुपया आनी कितें सगळें डिसायड केलें चेअरपर्सन आशिल्ली आमचो वायस प्रेसिडेंट आशिल्लो युनियनाची कमिटी आशिल्ली आनी तांच्या बरोबर तांचे कावन्सिलर आशिल्ले आनी मागीर ताणें सांगलें कावन्सिलाक घालता आनी आमी तुमकां दिता म्हणून पूण आतां 5 काय 7 मिटींग जाल्या कावन्सिलाच्यो प्रत्येक मिटिंगेक ते कितें कितें निमित्त काडून फुडें धुकळटा फाटले खेपी लेबर कमिशनराक मिटींग जाली लेबर कमिशनर आपयल्ली म्हापशेच्या थंय आमी लेबर कमिशनराक सांगलें थंय तांच्यांनी उलयलें की आमी तांकां 10 दीस दिले लेबर कमिशनर आमकां रिक्वेस्ट केलें की 10 दीस तांकां दी हे डिमांड करतले म्हणून आमी 10 दिसान येतकीर ती काल मिटींग जाली काल लेबर कमिशनर ती सांगता आपूण 31 तारखेक मिटींग घेतली मागीर डिस्कस करतली पळोवया आनी आजूय कावन्सील मिटींग आशिल्ली आज कावन्सील मिटींग घालपा जातालें 31 तारखेक मिटींग घेवपाची गरज ना आमी व्हडलें मागून आशिल्लें 1700 रुपया ते मागिल्ले आनी पयशे ना बॉम्ब मारता हे पयशे दुसऱ्यांक वगडायता पयशे आमी हाडटा आमी रिकवरी करता 3 कोटी 20 लाखाची कडेन आमी गेल्ले आसा हे फक्त प्रोविडंट फंड खावपाचो हे खावपाची तीच तयारी जाल्ली आहा म्हणून आमी हो स्ट्रायक केला आमच्या कामगाराच्या मागण्या खातीर कामगाराच्या बरेपणा खातीर आनी हातून सगळ्यांक केल्ले एटिट्यूड जी आसा मॅनेजमेंटाची ताच्या खातीर आज हो स्ट्रायक जाल्लो आसा। केशव प्रभु तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। केशव प्रभु तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कामगार युनियन जिंदाबाद, कामगार युनियन जिंदाबाद, तुम्ही उलयता? हमारी मांगे पूरी करो। क्वेश्चन तरी विचार तुम्ही आज जो स्ट्रायक केला पळय तुमची कितल्या वर्सां मागणी आणि ती मागणी तुमची पूर्ण चार्टर्ड जावना? डिमांड आसा पळय प्रत्येक 3 वर्सांनी रिन्यू जाता ओके त्या पद्दतीन आमी 30 सप्टेंबर 2021 हो डिमांड आमी कौन्सिला फुड्यान दवरलो 1 वर्ष आतां जावन 1 म्हयनो एक्स्ट्रा जालो तरी त्या डिमांडाचेर डिस्कशन जावं कितें फायनल डिसिजन दिल्लें ना ओके ताका लागून आमचे प्रेसिडेंट केशव प्रभू सर यांनी एक लेबर कोर्टान घातले लेबर कोर्टानी ते 2 हियरिंग जाले पण चेअरपर्सन वायस चेअरपर्सन तेचेर किंवा आमचो चीफ ऑफिसर हेचेर कांयच भाश्य करिना वो कितें आमकां तेंचे रिप्लाय मेळना ताका लागून मागीर हो स्ट्रायक पुकारलो आसा हो स्ट्रायक आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना फक्त आमच्या एक मागणी खातीर आमची जी मागणी आसा ती पूर्ण करपा खातीर आमी स्ट्रायक केल्लो आसा इतलें सांगूंक शकता। पण आता जो मेरेन तुमची मागणी पुरी जायना तो मेरेन तुमचो स्ट्रायक हो चालूच उरतलो? जो मेरेन आमचे डिमांड पास जायना आमचे डिमांड व्हडले काय ना 21 कलमी जो जो आमी डिमांड आसा तितून फक्त आमी एकूच डिमांड वाडोवन मागला ती मेडिकल अलावन्स आनी ते फक्त 1000 रुपये आनी ऑलरेडी कावन्सील मिटिंगीन जेन्ना डिस्कशन जाल्ले त्यावेळी मॅडमीन सांगिल्लें की आमी तुमकां 1000 रुपये दिता म्हणून पण त्या उपरांत तिने अजून मेरेन डिसिजन दिल्लें ना जो मेरेन ही ऑर्डर पास जावन आमचे चीफ ऑफिसरा कडल्यान आमकां लेटर मेळना तो मेरेन हे डिस्कशन आनी हो स्ट्रायक असोच चालू उरतलो। आनी कितें मागणी आसली की ती तुमची पुरी जावना वच आनी कितें फॅसिलिटी तुमकां मेळनासली? हे जे आनी जे बाकीचे जे मागणी आसात त्या वरची सखोल डिस्कशन जाल्लें आसा बरोबर कौन्सिला कडेन फायनान्स कमी आसल्या कारणान पूर्ण कौन्सिलांनी आनी चेअरपर्सनान आमकां सांगलें की ह्या टायमाक एकूच डिमांड तुमचे वाडोवन घेयात मेडिकल अलावन्स ते 1000 रुपये तेंच्यांनी सांगलेलें आसा फायलीन मिनिट्स आसा त्या उपरांत ते सांगल्या उपरांत फायनल मिटिंगीन घालून तेजी फायनल किंवा शिवून आमकां ऑर्डर दिवंक जाय आसली ते प्रोसिजर जाल्लें ना ताका लागून आमकां हे स्ट्रायक करचो पडलो नाल्यार आमी कौन्सील किंवा चेअरपर्सन किंवा शिवो हेच्या अगेन्स्ट ना फक्त आमच्या हक्का खातीर आमी हो स्ट्रायक केला। अंदाजे कितले लेबर जाता सध्या आसा हांगा? लेबर्स आमचे जे परमनंट टोटल स्टाफ आसा 147 स्टाफ तो टोटल हांगा स्ट्रायकाक उबो आसा। टोटल म्हापसा एरियाचो म्हापसा एरियान जे परमनंट स्टाफ आसा जो वर्कर जावं जो ऑफिस स्टाफ जावं ते टोटल हांगा प्रेजेंट आसात। अच्छा अशें कितें की भूक हडताल वगैरे कितें चिंतला तुमी? भूक हडताल वगैरे करचे ना आमी फुडले डिसिजन आमचो जो केशव प्रभू सर आसा
तो आमकां डायरेक्शन दितलो. सध्या तेजें डायरेक्शन आसा की तुमी स्ट्रायकाक उबो रावात 2 दीस, आयज फाल्यां 2 दीस हे अशेंच उबे रावतले. त्या उपरांत जर डिसिजन चेंज जालो न्ही, सरान सांगलें की अशें जायना जाल्यार आमी दुसरी कितें एक्शन घेवं शकता. तर तुम्ही एज अ प्रेसिडेंट तुम्ही आता कितें सांगूंक सोदता हेजेर? आमची काल कामदार युनियनच्या हितून आयुक्तान मिटींग जाली. तितून चेअरपर्सन, व्हायस चेअरपर्सन, आमचो युनियनाचो अध्यक्ष केशव प्रभू आणि आमचो म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो अध्यक्ष शिवाजी कांबळी आणि आमची कमिटी मेळोन काल आमी कामदार आयुक्ता कडेन मिटींग घेतली. त्या मिटिंगेन आमचे चेअरपर्सन सांगलें करता म्हूण सांगलें. काल करता म्हण कालूय ना आनी आयज मिटींग कावन्सिल आसलेली करता म्हणटालेली, पूण तितूनय कांय ना आनी हांव येवंकूय ना. तेच्या खातीर आमचें डिमांड कितें आहा की आमकां जायसर आमी हो स्ट्रायक करतले. आमी कोणाचे अगेन ना, चेअरपर्सन जावं सीओ जावं कावन्सिलराचे अगेन ना. आमची कितें मागणी आहा ती आमकां जायसर आमी हें करतले. जशें तुम्ही म्हटलं की म्युन्सिपालिटी कडेन फंड ना, सो जो इन्कम येता, जो मार्केटांतले जे इन्कम येता सोप्याचो वगैरे आनी खंयचो वेंडर्स बसता, तो इन्कम खंय वयता अशें दिसता तुमकां? ते सांगता ना. आतां 3 कोटी 20,000 हाडलेले आहा. ते खंय पयशे आमच्या हेका पेमेंट समज पेमेंट जर 1 कोटी वयतलो, 1 कोटी 10 चल बाकीचे पयशे खंय? त्याच प्रमाणे पळयलें चवथीच्या दिसांनी जे सोपा आसता आनी कितें आसता, आतां दिवाळीच्या दिसांनी पासून जे वेंडर्स बसता तेंचे आसता, गाडयेचे पार्किंगा बद्दल आसता, हो सगळो पयसो अंदाजे कितलो येता आसतलो इन्कम? म्हाका खबर ना, पूण येतात. पूण तेतून 1 कोटी अंदाजे 1 कोटी. ते 1 कोटींतले तुमची मागणी अजून पुरी जायना. ना 1 कोटी हेचे जाले न्हू. आतां 3 कोटी 20,000 कितें तरी येयलेले आहा. तेतून पगाराक आमचो 1 कोटी आनी दर 20%. बाकीचे पयशे आहा न्हू. फक्त डिमांड आमचो फक्त चड ना, थोडो आहा डिमांड आमचो. तितक्या डिमांडा खातीर आमी हें करतात. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो. कामगार यूनियन जिंदाबाद, कामगार यूनियन जिंदाबाद. हमारी मांगे पूरी करो. कामगार यूनियन जिंदाबाद, कामगार यूनियन जिंदाबाद. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो. कामगार यूनियन जिंदाबाद, कामगार यूनियन जिंदाबाद. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो. कामगार यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो. कामगार यूनियन जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो. ये लिखो जाओ जी, लेकिन हमें जाय मरे